नमस्कार, गुड इव्हनिंग तुमकां सगळ्यांक. सांतिस्तेच्या सगळ्या माझ्या भावांक भयणांक तुमकां सगळ्यांक म्हजो माय मोगाचो येवकार. त्याच बरोबर आमचो डायरेक्टर ऑफ एंथनी सिल्वेस्टर, त्याच बरोबर आमचो आत्ता जो आमी सत्कार केला राजा, त्याच बरोबर तेजी घरकान्न आनी हांगा सगळीं जमिल्ल्यांक तुमकांय बी सगळ्यांक म्हजो तुजी फूल टिमीक सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. आयज तुवें बरो म्युजिकल शो दवरला, त्या निमतान एसेंब्ली सुद्दां सोडून हांव हांगा येयला. एकूच कारण तुमकां मेन पयलीं सांगता, खूब खोस भोगता, कारण तुवें हो बरो प्रोग्राम दवरला आनी आमच्या सांतिस्तेच्या भावां भयणांक हें बरें पळोवपाक मेळटा. लास्ट टायमी आमी थोडे दीस पयलीं आमी तियात्रूय पळयल्लो, आयज तुवें दुसरोय शो केलो, कारण तुमी एक लोकां मदीं एक बरी उर्बा हाडटा आनी लोकांक एक बरो आसपाक, एक बरो फ्रेश उरपाक लागून तुमी एक प्रोग्राम हाडटा. सगळ्यांच्यानी पयलीं एकूच तुमकां सांगूंक सोदता, पयलीं सगळ्यांच्यानी पयलीं हांव एसेंब्ली मुद्दम सोडून येयलो. एक टायम प्रोग्राम सुद्दां हांव मातसो खंय मिस करपाचो जावं लेट येवपाचो, एसेंब्ली सोडून हांव मुद्दम येयला. 2-3 दीस जाले म्हाज्या जोयेकार भाव भयणांक सांगता, 2-3 दीस जाले हांव थोडे व्हिडिओ पळयता. आयजूय हांवें एक सकाळी एसेंब्लीन एक प्रश्न उबो केलो, त्या प्रश्नानूय हांवें एक सांगलेलें आसा की आमच्या सांतिस्तेव खंय 11 मिटर रोड वायडींग जाता. पण तुमकां सांगपाची हें सांगता की 11 मिटर न्हू, एक कुसकूट सुद्दां हांव तुमची जमीन हांव कोणाकूच दिवचो ना आनी कोणाकूच रोड करपाक दिवचो ना. हें हांव तुमकां प्रॉमिस करता, कारण फुडें तुमच्या दारान म्हाका येवपाक जाय. हें हांव तुमकां प्रॉमिस करता. 11 मिटर सोडूनच घाल, एक इंच सुद्दां तुमचो जागो जावं लोकांक दिवचो ना आनी सरकाराकूय दिवचो ना. हें तुमी फक्त मोतीन दवरून दवर, कारण सगळ्यात म्हाका दिसता पयलींच्या आमदारान हो रोड वायडींग करपाक 11 मिटर आनी त्याच बरोबर कोण व्हिडिओ काडटाले पळय तेंच्या मदीं तेय तेंचे बरोबर आसताले. त्या मत्री हांव कोणाचेर ब्लेम करना, पूण हे सत्य परिस्थिती. जेन्ना आयज सकाळी हांव एसेंब्लीन गेलो, म्हाका मिडियान विचारलें की सांतिस्तेव अशें घडटा. तेच्या उपरांत हांव मुख्यमंत्र्या कडेन, सीएमा कडेन बसलो, टीसीबी मिनिस्टरा कडेन बसलो. जर तुवें जर एनओसी जर दिल्या टीसीबी वायडींग रोड जर करपाक, जाल्यार इमिडिएटली फाल्यांच्या फाल्यां म्हणजे नेक्स्ट डे म्हणजे टुमारो ही म्हणल्यार रिवोक करपाक जाय. कारण सांतिस्तेच्या लोकांचो एक इंच सुद्दां जागो म्हणल्यार हांव बेश्टो सोडपाचो ना आनी आमकां म्हणल्यार सांतिस्तेच्या लोकांक कितें नाका तें आमी करचेय ना. हें म्हाजो स्ट्रेट शब्दांनी तांकां सांगलेलें एक आसा. जर रोड वायडींग जर जाता, जबाबदार हांव आसतलो, तुमी म्हाका जबाबदार धरा. कारण म्हाका आमच्या सांतिस्तेवान मार्च म्हणल्यार हे रोड जे आसा ते बरें हॉट मिक्स करपाचे आसा. जे आमकां सांतिस्ते लोकांक आमकां लायट जाय, उदक जाय आनी रोड बरें जाय. आमकां वायडींग करून आमच्या बाकीची घरां ओडून, आमच्या कंपाउंड ओडून आमकां नाका. आमच्या लोकांक जे पळय नाका तें आमकांय नाका. सदांच सगळ्यांनी फुडें हांव आसतलो. तुमी लास्ट टायम सुद्दां पळयलें आसतलें, गार्बेज ट्रिटमेंट प्लांट हो आमच्या गोंयच्या साहेबाच्या बांगडी येता. हांव आमच्या सरकाराच्या मंत्र्या कडेन झगडटा, आमकां गार्बेज ट्रिटमेंट नाका. कोण अशें करूं शकता? आमच्या सरकारा कडेन, आमच्या मंत्र्या कडेन हांव झगडटा, कारण आमी एकदां प्रॉमिस केला आमकां ती घाण आमकां आमच्या मतदारसंघान किंवा आमच्या गोंयच्या साहेबा कडेन आमकां नाका. तेका लागून म्हाज्या सरकाराच्या अगेन्स्ट मिनिस्टरा कडेन हांव झगडटा. इतलो मोग म्हाका सगळ्या म्हाज्या मतदारसंघाच्या लोकांचो आसा. हांव कितेंच रॉंग येवपाक दिवचो ना. हांवें टीसीबी मिनिस्टराक सुद्दां सांगलां, जर हे खरें जर आसा, ही अफवा उडयता आनी कितें करता, हे प्रसिद्धी घेवपाक लागून आतां मातशें भायर सरतले, खूब कितें अफवा येतले. हांव तुमकां प्रॉमिस करता, जेन्ना म्हाका उलो मारतलो, फाल्यां इन्स्पेक्शन म्हणल्यार हांव तुमचे कडेन एसेंब्ली सोडून फाल्यां इन्स्पेक्शनाकय येता. पण प्रॉमिस करता, बेश्टी बळी पडून आनी कितें करून कोण घेवं नाका. आनी जे कोण थोडे म्हाका दिसता एक आयको येयला, पंढरेक पयलींचो पंच आहलेलो, तो आपलो व्हडलो बंगलो बांदपाक कितें शेतां काय कितें तरी हें करता, हांव फिलींग करता. हें हांवें आयज सगळें काडलेलें आसा. तुमकांय सांगता, तुमच्या मदीं जर अशें जर तुमकां दिसता, हांव एक मिनट कित्याक लागून आमच्या सांतिस्तेच्या भाव भयणांक कळपाक लागून हें उलयता. नाल्यार हांव ह्या प्रोग्रामाक येयल्लो, पण म्हाका हें उलोवपाक, हांव मुद्दम एसेंब्ली सोडून हें उलोवपाक येयला. जर तुमकां दिसता कोण हांगा ट्रक वयता, फाल्यांच्यान पुलीस दवरता ब्रिजाचेर आनी एक ट्रक हांव माती येवपाक हांगा दिवचो ना. कारण ते शेतां जावं आनी कितें हें हांव केन्नाच खोपून घेवचो ना, केन्ना पुरोवंक दिवचो ना. जे आमच्या नजर आड म्हणटा पळय तशें आमकां एकूय दीस कोणें हाडून सांगलें ना की बाबा थंय शेतां पुरयता किंवा थंय कोण बंगले बांदता आनी लोकांच्या भाटां बेसान शेतां पुरयता म्हणून. हें म्हाका पयलीं खबर ना. हांव प्रॉमिस करता, फाल्यां ब्रिजा कडेन पुलीस दवरता, एकूय ट्रक माती घेवन हांगा येवचो ना. येयलो जाल्यार फक्त आमच्या सांतिस्तेचे रोड करपाक हॉट मिक्साच्यो गाडयो आनी बाकीच्यो मशीन येता. कारण हांवें टार्गेट दिला,
मार्च म्हणल्यार आमचे ह्या रोड जे पळय आसा तशे ते बरे चकचकीत हॉटमिक्स जावपा जाय इतलेंच आमचें विजन आहा. त्याच बरोबर आमी 16,55,00,000 16,55,00,000 हे आमी मोडून आमची आख्खी पायपलायन जी पळय उदकाची आसा ही पुर्तुगीज टायमार या कितली वर्सां पयलीं घडलेली ही आयज ब्लॉक खंय तरी जाल्ली आसा. ती आमकां काडपाक ती काडून जे जाग्यार पळय आमकां जाय त्या जाग्यार आमी बरी पायपलायन घालपाचें आमी कोटेशन पास केल्लें आसा. कदाचित आतां आमी खोल्लेन चालू आसा पायपलायन घालपाक आनी थोड्या दिसांनी आमची सांतिस्ती वयतली. पण हांवें एकूच टार्गेट दिला, तुमकां मार्च म्हणल्यार जे पळय आमचे आसा तशे रोड हे सगळे बरे जातले. आमी हिंदू भाव, कॅथलीक भाव, मुस्लीम भाव, माझ्या मतदारसंघात आमी सगळे मेळून आसता. आमी केन्ना सेपरेट जावं आनी कोण आमच्या मदीं येवन डिस्प्यूट करतलो, कोण आनी कितें उलयतलो हें हांव खपून घेवचो ना. म्हाका सगळे जाण सारके. तुम्ही लास्ट टायम पळयला आमच्या गोंयच्या साहेबाचें एक्सपोजिशन आमी इतले बरे सुंदर केले. एकट्यान सुद्दां बाबा एक हथंय एक कचरो पडला जावं एक कागद पडला अशें सुद्दां कोणी म्हटलें ना. आमकां आमच्या गोंयच्या साहेबाचो मोग आसा. आमकां सांतिस्तेच्या सगळ्या लोकांचो मोग आसा. आमच्या सांतिस्त्यो नोयनाक वचोंक जाय, मिसाक वचोंक जाय. ह्या खातीर तुमी पळयलां आसतलें इतलीं वर्सां लोकांची मागणी आसलेली आमचो फ्लायओव्हर धांवचेचो जावचो. कारण जेन्ना जेन्ना आमी सांतिस्त्योच्यान जेन्ना ओल्ड गोवा वयता आमच्या गोंयच्या साहेबा कडेन मिसाक वयता किंवा आमी नोयनाक वयता 5 फावटी ट्रेन येयली आमी 5 फावटी ह्या सायडीक त्या सायडीक करून रावन भुरग्यांक स्कुलाक वचपाक लेट, कामाक वचपाक लेट सगळें जातालें. 50 कोटी मोडून आमच्या सांतिस्त्योच्याच लोकांक हो फायदो आसतलो. कारण आमकां वचपाक येवपाक मिसाक आमच्या गोंयच्या साहेबाचे जे कितें प्रोग्राम आसा आमकां वचपाक मेळटा. हांगासर 5 मिनटांनी आमी गोंया पावतले. आनी दुसरे तेच्या पलीकडे आमचे कोण येतले, कोण सांगतले, हांवें आतां कोणाचें आयकलां कोण बालाजी म्हणून खंय आनी कितें रोड येवचो ना. प्रॉमिस करता, म्हाका विचारा तुमी, आय मीट यू, हांव सगळ्या बरोबर आसा. म्हाका अफय हांव इन्स्पेक्शन करता. पूण हे जे पळय कोण पळय घडयता ते आमच्या लोकांक भडकून घालपाक प्लीज म्हाज्या भाव भयणांक म्हाज्या वडिलांक म्हणटा पळय तशें सगळ्यांक हांव एकूच रिक्वेस्ट करता, कोण बळी पडप ना. आमी हिंदू, कॅथलीक, मुस्लीम आमी भाव म्हणून सगळे रावता. हांव स्पेशली म्हाज्या मतदारसंघान सांगता हे अशें हांव केन्नाच खपून घेवचो ना. सरकार कोण आपलें काम करता आसतलें आनी कोण काम करतले आमी सगळे एकवट. आमी तुमगेर क्रिसमसाक तुमी आमगेर चवथीक येता आमी सगळे एकमेका कडेन हें करता. आमी फेस्ताक वयता, गोंयच्या साहेबाच्या दर्शनाक वयता, सगळें करता. सो हांव चड वगत आनी घेयना. हांव आतां काबार करता कारण सरी हांगा बसलेलो आसा. तेका लागून हांव आमच्या डायरेक्टर आनी चड वगत हांव घेयना. डायरेक्टर आमचो आनी तेजी फूल टीम आयज तेंच्यांनी एक बरो शो दाखयला. पण इतलेंच म्हाज्या लक्षांत दवरा, 1 इंच सुद्दां म्हाज्या सांतिस्तेच्या भावाच्या जुयेच्या भावाचो जागो हांव केन्नाच वचपाक दिवचो ना. हांव सदांच तुमच्या बरोबर आसतलो. फक्त हेका बळी पडप ना. हांव प्रॉमिस करता तुका. तेन्ना म्हाका हें कळ्ळें आनी आमचे डेप्युटी सरपंचाक सगळ्यांक सांगलें हें आमी खपून घेवचें ना. आमी फक्त आमचे रोड चकचकीत जे आसा त्या परिस्थितीन पण हॉट मिक्स त्याच बरोबर आमची उदकाची पायपलायन आनी आमची लायट इतले मेळ्ळे आमचे सांतिस्तेचे लोक खूब खूश जातले. सो म्हाका हांगा आपयल्या बद्दल आमच्या डायरेक्टराचे आनी तुमच्या फूल टिमीचे आमचो बाबा एंथनी सिल्वेस्टर आनी तेंची फूल टीम हांव परत एकदां तुमचें खूब खूब अभिनंदन करता. आनी आमच्या मदीं आमचो सत्कार मुर्ती आसा तेजें अभिनंदन करता. कारण खूब कितें हांवें तेच्या बद्दल आयकलां. तुकाय देव बरें करूं म्हणटा. गोंयच्या साहेबा कडेन मागता की तुका सदांच देवान बरो खूश दवरचो आनी असोच तूं सगळ्यांक मदत करीत रावचो. सिल्वेस्टराक बाबाने अशे प्रोग्राम आमच्या जुयेच्या लोकांक, सांतिस्तेच्या लोकांक आमकां जाय. आमकां केन्ना केन्ना हो एक म्हणजे बरें हांसपाक खेळपाक लागून हे सगळें जाता. गेट टुगेदर सगळे येता. तेका लागून तुजे फूल टिमीचे सगळ्यांचे हांव काळजांतल्यान खूब खूब अभिनंदन करता. थँक्यू. देव बरें करूं. देव बरें करूं सर.